हांव संजय नाईक हे गांवचो पंच मेंबर आणि आयज हांगसर आमी जमपाक एक कारण म्हणल्यार की एक विश्वासघात आणि गद्दारी ही कशी आसता एक एग्जाम्पल हांगसर एक सेट केल्लें आसा काही लोकांनी तेजेर हांव उलोवपाक मुद्दम हांगा आयिल्लो आसा। तुमकां खबर आसा की काही म्हयन्या हांगसर एक आमचो एक बॅरेज म्हणल्यार जे आमी बंदारा म्हणटा एक प्रपोज जालो अंडर WIDR गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि त्या वेळाचेर कितें जालें जेन्ना ते प्रपोजल येयलें सरकाराचें प्रपोजल येयलें आनी ताका आमी त्या वेळाचेर कंडिशनल NOC बी दिली आनी त्या वेळाचेर अशें विशय जालो की तेजे कांय स्टडी करनासतना कांय करनासतना काही लोकांनी तेजे असो विशय केलो की आमचो गांव बुडटलो आनी पंचाक पयशे मेळ्ळ्या आनी पंचा बरोबर जे वांगडी लोक आसा तांकांय पयशे मेळ्ळ्या अशे खुबशे आरोप जाले आनी तेजे नंतर ग्रामसभेक तेजे आवाज जालो तेजे नंतर गांवां मिटींग जाली तेजेर आवाज जालो आनी लोकांची भावना आमी लक्षांत घेवन आमी सांगलें की जर सपोज लोकांक नाका जाल्यार आमकां नाका आनी आमी पंचायतीन सरपंच आनी बाकीचे आमचे सगळे पंच वांगडी हेणी आमी ताका सांगलें की लोकांक नाका आमकां नाका आनी आमी तेजेर सगळे फाटी घेतलो आनी आमकां गांवां बंदारा नाका हें फायनल केलें। आतां तेजे नंतर खुबशे मागीर आमचे सकयल सांगण्यो जाल्यो गणपती टायमाच्यो सांगणी जाल्यो की आमकां तो नाका आनी आमचे कार्यावळी मारू आसा थंयय सांगणी जाल्यो की तो आमकां नाका नाका म्हणजे आमी सगळो विशय काबार केलो त्या टायमाचेर। आतां एक जवळ जवळ 15-20 दीस पयलीं अशी बातमी आमची तकले आयली किंवा आमचे नजरे येयली की हो जो बंदारो आसा तो आमच्याच गांवांक दुसरी सायडीच्यान प्रपोज केला आनी मेन सांगपाचें म्हणल्यार की हो जो बंदारा जागे दिवपी लोक आसा हे जे मेन फ्रंट रनर आशिल्ले जे मुखार जे ऑब्जेक्शन हाडपा आशिल्ले तेणीच हो जागो दिला हें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा। म्हणजे आमकां एक विचारपा जाय की जेन्ना तुमी जेन्ना स्टार्टींग जेन्ना हो बंदारा येयल्लो तेन्ना तुमी नाका म्हणल्यार आख्खे गांव तुमचे बरोबर रावले आनी आयज तुमी सगळ्या फाटी सुरितो पळोवन आयज तुमी हो बंदारा हांगा हाडलो कित्याक हाडलो हो पयलो प्रस्न आहा की सगळे लोक विश्वासान तुमचे बरोबर रावले आनी आयज जेन्ना काही लोक म्हाजे फुडें आयले ते वाडे जे जाग्यार जो बंदारा येता थंय तेवूय लोक म्हाजे फुडें आयले आनी ते म्हणपाले की तो आमकां बंदारा नाका आमकां सामकें घरांत ते कोण आसा त्या वेळाचेर तांकां अशी हे प्रपोजल दिता की तुमकां जॉब दिता तुमकां पयशे दिता तुमकां हें दिता अशी प्रपोजल तांकां दितात। म्हणजे जे विश्वासान आमी सगळे एक आशिल्ले की बंदारा नाका सगळे गांवचे एकजुटीन आशिल्ले आनी बंदारा नाका एज ए पंच म्हणून हांवें त्या बरोबर आशिल्लो सगळ्यां बरोबर आशिल्लो पूण आयज पळयत जाल्यार चित्र वेगळें आसा। म्हणजे म्हाका ह्या लोकांक विचारपाक जाय की जेन्ना तुमी बंदारा एक टायमाचेर नाका आमी सगळे गांवचे लोक एक कडेन आशिल्ले जाल्यार आयज तुमी खंयचे पेजीचे हो बंदारा तुमी हाडटात आनी तुमी तुमची जागा दितात हो पयलो प्रस्न आहा। तेन्ना म्हणटाले की आमी पयशे खाल्या पंचान पयशे खाल्या पंचा बरोबर जे लोक आसा तेणी पयशे खाले अशे खुबशे विशय जाले पूण आतां हांव विचारता तांकां तुमकां आतां कितके पयशे मेळ्ळे कितके जॉब मेळ्ळे कितके तुमकां हांगसर मेळ्ळे तेवूय तुमी खुलासा करचो आनी हे सगळे प्रकरण जे पळय अशे गद्दारी केले हे लोक आसा न्ही तेंचो हांव निशेध व्यक्त करता। सांगपाचें म्हणल्यार काल जेन्ना ते वाठाराचे लोक म्हाजे फुडें आयले की सिग्नेचर घेवन एक जवळ जवळ थोडे लोक येयले म्हाजे फुडें हांवें तांकां सांगलें जे पळय त्या टायमाचे ऑब्जेक्ट करी तांचे घरा कडेन चल तेंगेल्योय सायनी हाड। त्या वेळाचेर तेणी सायन मारपाक हेजिटेट केल्यो कित्याक लागून हेजिटेट केल्यो म्हणजे हांव म्हणटा की तुमचे खंयच्यान तरी तुमगे फुलफील जालें आनी त्या खातीर तुमी ते हेजिटेट केले सायन मारपाक। जर सपोज तुमी गांवचो एक आशिल्लो आनी एक आमी इंटेन्शन आशिल्लें जर गांव बुडटा अशें तुमी पयलीं सांगताले आज जे जाग्यार प्रपोज केलो तुमी बाले मिराबाग बुडटा आनी आयज जे ऑपोजीट सायडीच्यान वळटा आमगे फोयणे एक गांव आसा तो आमचोच गांव आनी ते जे लोक रावता तेवूय आमगेले म्हणजे तुमी अशें सांगपाक सोदता की मिराबाग सालवार करे फोयण्या लोकांक बुडोवन उडोवया। तुमचो जो हेतू आशिल्लो की गांव बुडटा म्हणटकच जर सपोज मिराबाग सालवार केले फोयण्या लोक बुडल्या जाता म्हणजे तुमचं एकच इंटेन्शन आशिल्लें की आपल्या सेल्फ जे पळय गेन किंवा जे स्वताचो स्वार्थ आशिल्लो हो डायरेक्ट आरोप हांव करता। कित्याक जर सपोज नाका जाल्यार तो नाका जे आमी ठाम मतान आशिल्ले सरकार आमचे कडेन सांगतात सरकार आमचे BJPचे सरकार आसा हे आसा ते आसा आमी सरकारा कडेन सांगलें की आमकां जेन्ना हो प्रपोजल शिफ्ट केलें तेन्ना ना पंचायत कॉन्फिडन्साक घेवना ना सरपंचाक घेवना पंचायतीक घेवना कोणाकच कॉन्फिडन्साक घेवना हें आमी डिपार्टमेंटाक दाखोवन दिलें की एटलिस्ट आमकां कॉन्फिडन्साक घेवपाक जाय आशिल्लें जरी शिफ्ट करता पूण डिपार्टमेंटान आपल्या जी कितें एक्सप्लेनेशन ती दिली पूण आमची एक मत आसा की आमकां विश्वासाक घेवन ते गजाली करपा आशिल्ल्यो जश्यो जावपाक जाय आशिल्ल्यो सगळ्या लोकांक विश्वासाक घेवन त्यो जावपाक आशिल्ल्यो पूण ते जालें ना पूण तेजें आमकां दुख्ख ना पूण दुख्ख आमकां कितें वायट दिसता की जे मनीस लास्ट टायम फ्रंट रनर म्हण आशिल्ले की आमकां बंदारा नाका आनी सगळे जे लोक आसा न्ही आमी सगळे इन्क्लुडींग हांवें ठराव घातलो की नाका गांवां नाका आमकां नाका
आणि आयज तुम्ही फाटल्या त्या राज्यान वयतात आणि तो बंधारा तुम्ही तुमची प्रॉपर्टी भितर प्रपोज करतात. हेजे वयल्यान कितें जाता की तुम्ही डायरेक्ट लोकांच्या जे पळय हांगसर जे गांवकरी आहा त्यांच्या फाटी तुमी सुरू घातलेलो आसा. हेजो म्हाका संपूर्ण निशेध आहा आणि एक टोटल गद्दारी जावन आसा जी गांवची मदीं एक सांग टोटल गद्दाऱ्या जावन आसा. तेन्ना आमी सगळे गांवकरी हे जमल्या की हेच दाखोवपा खातीर की जी आमची एकजूट आशिल्ली आनी तुमी स्वता स्वार्था खातीर हे आज गांव विकून दवरले आसा. आमचे भितर एक गॅप क्रिएट केल्लो आसा. आमी सगळे सांगता की जे कितें फुडलीं जे डिस्कशन आमी सरकाराक अवश्य सांगतले हेजे बद्दल की आमी ऑलरेडी थरयला आमगे मुख्यमंत्र्या फुड्यान वयतले आनी बाकीचो जो कितें आसा रितसर आहा ते आमी अवश्य करतले. ऑफिशियल नोटिफिकेशन बी तशें कांय येवना अशें दिसता म्हाका. कित्याक पळय त्याय गजाल प्रोसेस जे म्हाका खबर आहा जे तर तूं सायट शिफ्ट करता तेका एक प्रोसिजर लागता. त्या जाग्याची एनओसी लागता. आतां जे वेळाचेर हांवें थोडें इन्फॉर्मेशन घेतलें हांव आमच्या पीसीक मेळ्ळो एक्झिक्युटीव इंजिनियर मेळ्ळो खूब जाणांक मेळ्ळो त्या वेळाचेर अशें एज्यूम जालें की तेणी जागो घेतला पूण जे जागो घेतला एक जागो जो आसा ताका ओनर ह्या गोंयांत ना किंवा ह्या भारतांत सुद्दां ना. तो तेंची जे लिगल एरांनी ते सगळे मेल्ले आहा. पूण ती प्रॉपर्टी एकटो पळयतालो जो गांवचोच आहा आनी अशी म्हाका इन्फॉर्मेशन केलें त्याची संमतीन सगळें सेट जाला म्हणून. अजून ऑफिशियल कांय येवना. ऑफिशियली तरी कांय येवना की हांव पणजी गेल्लो कांय त्या सेलडीडी मागपा लागून गेल्लो जे तुमी कोणाच्यान जागो घेतला ते दाखया म्हणून. पूण त्या वेळाचेर म्हाका तेणी सांगलें तुका आपूण मागीर दाखयता पूण सद्या आमी तेणी अवॉयड केला दाखोवपाचें. आतां तुमी नेक्स्ट स्टेप ऑफिशियल कितें घेतले गांवकाराचे थ्रू. आमची एक ठाम मत आसा की जे पळय सायडीक जे लोक आसा जे आमी जमल्या की आमी सरळ सांगलां की जर सपोज बुट्टा असो एक सरकारान आमी सांगलें सरकारान तेजी दखल घेवन सांगलें बंधारा कॅन्सल केलो आनी आतां सपोज कोण आनी कोण तयार जाल्या की तो बंधारा थंय बांदया आमकां तेजो निशेध आसा की आमकां तेजें ऑब्जेक्शन आसा. सगळ्यांक तेजें ऑब्जेक्शन आहा. सत्यान गोंय नाय हो बंधारा तुम्ही आनी खंय व्हरात खंय लोकोस्ती ना त्या जाग्यार बंधारा बांदात. आतां हो बंधारो पयलीं थंय पुलार केल्लो ती पूण लोकां घर पयस सारलेली. आतां आमगे 60-70 मिटरांचे घरां आहा आनी हे पंप लावन व्हडले आनी हांवें सगळ्यागे शिबीस केला 35 वर्सां हे पंपार आमकां कितें आवाज येता आनी कितें ना तो आमकां खबर आहा. आनी हो आतां आमगे घरा कडेन जेवपा न्हू अन्न वचून न्हिदपा वचून दिवपा ना. आमी जाणटी मनीस आमगे घरांत कितले आहा ते 10-15 घरां आनी ती घरां कोणाक न्हिदपा मेळपा ना. इतलो तो पंपा आवाज येतलो तेन्ना रिक्वेस्ट करता की हो बंधारो जो आहा तो खंय पूण लोकोस्ती ना त्या जाग्यार बसा केदी व्हडली न्हय आमगे ते बंधाऱ्या ऑब्जेक्शन ना पूण तुमी बांदात पूण लोक आसले थंय बांदनाकात. आतां त्याच हे करपा हांव ऑब्जेक्शन आसा लोकल टू ते बंधार जावची न्हू आनी तेच आतां आमची पोटार पांय मारून ते आमकां हे बंधारे पळय चालू केले आनी सगळीं लोकांनी घर मोडून वयतलीं हें तुका आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.